नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लुझोफोनियाचेर प्रुडंटाच्या एक्सपोजेची विरोधकांनी घेतली दखल। लक्षवेधी सुचवणी हाडून सरकाराची जाप मागपाची तयारी। अलेक्स म्हणटा आनीकय सांगाडे आसात। राणेआड काँग्रेस आमदारांच्या बंडाचो प्रभाराचेर परिणाम जालोच ना। चेल्ला कुमार म्हणटा राणेच उरतलो विरोधी पक्ष फुडारी, तोच अणभवी, जबाबदारी ताकाच बरी जमता। प्रश्न विचारपाक घाल्ल्या निर्बंधांचेर विरोधक चाळवले। लोकशायेचेर हल्लो म्हूण विरोधकांची टिका। सभापती म्हणटा निर्णय विधानसभेचोच। गोवा डेरीन दूध गोंया भायर विकचे परस दर उणे करून गोंयकारांकच विकचे। डेरीचे ताकी परस उत्पादन कमी, मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य। हेडपी गोरवां दवरूंक फार्मांनी ना जागो। गोंय करता 2017तले अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कपाची तयारी। फिफाक सगळ्यो सोयी सवलती दिवपाचो सरकाराचो निर्णय। मंत्रिमंडळान घेतलो थाराव। आणि 2012-13 वर्साचे जिनो स्पोर्ट्स पुरस्कार जाहीर। डायव्हिंगातलो आल्हाद चाटी बेस्ट स्पोर्ट्समॅन, स्क्वॉश खेळगडी आकांक्षा साळुंके बेस्ट स्पोर्ट्स वुमन। खबरो विस्तारान। लुझोफोनियाचे प्रकल्पांचेर प्रुडंटाचे एक्सपोजेची विरोधी आमदारांनी बरीच दखल घेतल्या। या प्रश्नाचेर अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय लक्षवेधी सुचवणी हाडटा। लुझोफोनिया प्रकल्पांची टेंडरां काडटना कन्सल्टंट, टेंडरांतल्यो तंत्रीक गजाली आणि प्रत्यक्ष कामां करतना जाल्ली गुड्डलसावा प्रुडंटान डॉक्युमेंटा सयत उक्ताडार हाडल्यात। लुझोफोनियाच्या प्रकल्पांनी आनीकय जायत्यो भानगडी आसात, त्योय भायर काडटले अशें काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड म्हणटा। प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्या लुझोफोनिया गेमीच्या भानगडीची विरोधी आमदारांनी गंभीरपणान दखल घेतल्या। लुझोफोनिया गेमींनी बरोच घुसपागोंदळ जाल्लो आसा आनी सरकारान ताचेर स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा अशें आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा। लुझोफोनिया गेम्स इज अ मेगा स्कॅम इन द मेकिंग। हे प्रुडंट टीव्हीन बऱ्या भशेन काल एक्सपोज केल्लें आहा आनी ते पळोवन आमकां शॉक लागलो आनी हाजे खातीर आमी आज कॉलिंग एटेन्शन मोशन मूव केल्लें। वायट दिसता की हें कॉलिंग एटेन्शन मोशन आज येवंक ना, पूण आमकां होप आसा, आमकां खात्री आसा की हो एक बर्निंग इशू गोंयचो आनी हो फाल्यां आमकां असेंब्लीन रेज करपाक अलाव करतले। सरकारान कसलेच परिवर्तन जावंक ना ही गजाल ह्यो भानगडी पळयल्यार दिसता अशें काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स म्हणटा। परिकार सरकारान आनीकूय जायत्यो भानगडी केल्यात असो दावो आमदार लॉरेन्सान केला। हांव समजतालों की मनोहर पर्रीकराक भिंत कोण तेगेली स्कॅमां घालपानाय म्हूण। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट I must congratulate Prudent for bringing a scam. Only problem is that was the Congress government here, this was the BJP government. Parivartan happened in Goa is because of this. They want only to, in the name of Parivartan, to loot the state. I only want to tell you that this government is not the Parivartan which Goa wanted, and I can tell you sincerely as a congressman that this will not be the end. This is only the beginning as far as Commonwealth is concerned. मंगळारा दिल्ल्या खासा रिपोर्टान प्रुडंटान लुझोफोनिया गेमीचे सल्लागार आनी वेगवेगळ्या कामांची टेंडरां काडटना जाल्लो घुसपागोंदळ उक्ताडार हाडिल्लो। थारावीक कंपनीक कामांची कंत्रादां मेळची म्हूण टेंडरां काडटना केल्ल्यो भानगडी प्रुडंटान उक्ताडार हाडिल्ल्यो। प्रुडंटा खातीर ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। राणेआड काँग्रेस आमदारांच्या बंडाचो परिणाम काँग्रेस प्रभाराचेर जाल्लो दिसना। प्रतापसिंह राणेच विरोधी पक्ष फुडारी आनी काँग्रेस विधिमंडळाचो फुडारी उरतलो अशें गोंय काँग्रेसीचो प्रभारी सचिव चेल्ला कुमारान स्पश्ट केला। राणे ज्येष्ठ फुडारी आशिल्ल्यान ताका ही जबाबदारी बरी जमता अशें सर्टिफिकेट चेल्ला कुमारान दिलें। विरोधी पक्ष म्हूण काँग्रेस आमदारांची विधानसभेन कामगिरी बरी चल्ल्या अशें चेल्ला कुमारान उलोवन दाखयलें। There is a demand by CLP member that there should be change in the leadership. What do you want to say on that? No, none of them has told me like that. None of them has asked me to change. But there is one CLP member who realized that there is a match fixing between the leader of opposition and Manohar Parrikar. See, he was with me for more than 2-3 hours. He never mentioned anything about that.
I was quite satisfied with the Congress activities. He wanted that everybody had to united to fight against the misrule of the BJP government. That's all. What do you want to say on the leader of opposition? Yeah, already I mentioned in the morning that he's a very senior man. He's a very good statesman. He was a former chief minister. He was a speaker. So he is not like other person for each and every issues to the same. Go to the press, media like that. He is very statesman. He's a very so as a senior man, he knows how to tackle the house. आमदारांनी पक्षामधलो वाद भायर उलोवंक जायना अशें काँग्रेस आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्साचें मत. As far as that allegation is concerned, I don't think it is true. But if at all somebody has any expressions or any difficulties or any problems, I think we should settle it among ourselves instead of going to the press. विश्वजीत राणे हे विशयाचेर तोंड उगडूंक सोदिना. That you should ask them, not me. Nothing, no comments. Nothing. I have nothing to say. विजय म्हणटा प्रताप सिंग राणे जाय तितलो आक्रमक दिसना. Present opposition leader is a very senior legislator. Has been a chief minister for a more number of years and is normally not inclined to function as an opposition. His demeanor, ताका normal ताजो जो स्वभाव आहा तो तितलो एग्रेसिव ना, पूण ताजेर आमच्यान कांय आतां करूंक जायना कित्याक तांची एज जाल्ली आसा आनी आमी ओपोजिशनान आसून म्हाका दिसता प्रिंसिपल ओपोजिशन पार्टी हॅज फेल्ड टू फंक्शन एज अ पोटंट पॉलिटिकल फोर्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अतारांकीत प्रश्न विचारपाक घाल्ल्या निर्बंधांचेर बरेच विरोधी आमदार चाळवल्यात. आमदारांच्या हक्कांचेर नियंत्रण घालप म्हणल्यार लोकशायेचेर हल्लो अशें कांय आमदारांक दिसता. हेर राज्यां आनी लोकसभेतूय अश्यो मर्यादा आसात अशें सभापती म्हणटा. फाटल्या अधिवेशनात कामकाज सल्लागार समितीन हो निर्णय घेतिल्लो. विधानसभेन हो अहवाल एकमतान मानून घेतला ही गजालय सभापतीन स्पश्ट केली. अतारांकीत प्रश्नाचेर निर्णय घालपाच्या प्रश्नाचेर विरोधी आमदार बरेच चाळवल्यात. सभापती मात म्हणटात अशें नियंत्रण सगळ्याकूच आसा. I want a clarification on the unstarred questions. The rules are silent. फाटल्या बिझनेस एडवायझरी कमिटीच्या मिटिंगेन आमी अशें ठरयल्लें आसा की हो अतारांकीत प्रश्नाचो विशय आसा तो 15 पर्यंत मर्यादीत दवरप म्हणून प्रत्येक सदस्याक प्रत्येक दिसा आनी त्या बिझनेस एडवायझरी कमिटींतलो रिपोर्टय फाटल्या अधिवेशनान आमी हांगासर सगळ्यांनी मानूनय घेतलेलो आसा. म्हजी सगळ्या सदस्यां कडेन इच्छा आसा, खरें म्हणजे तांकां विनंती आसा की सगळ्यांनीच हे सगळें आयकून वाचून घेवचें, सगळें जें आयिल्लें आसा तांच्या समोर तें पळोवचें आनी आपुणूच जें मान्य केल्लें आसा ताज्या विरोधान भायर वर्तमानपत्रांतल्यानी उलोवपाची आवश्यकता ना. विधानसभा कामकाज समितीन कितेंय निर्णय घेतिल्लो आसूं बरेच विरोधी आमदारांक तो निर्णय मान्य ना. The limitation on unstarred question is actually a means of ensuring that people's issues are not raised in the Legislative Assembly. On the 2nd of February 2011, Mr. Manohar Parrikar as opposition leader raised 81 questions. In 2 years, he makes a U-turn on this. And there is so much of a parivartan. स्टार समज 3 लिमिटेशन आसा जाल्यार अनस्टार तरी दे शुडंट हॅव एनी लिमिटेशन. 6 दिसाचें सेशन, लॉट ऑफ बिजनेस इज बींग डिस्कस. जवळ जवळ 15 डिपार्टमेंटां 18 डिपार्टमेंटां दिसाची आसा आनी गिवींग लिमिटेशन्स ऑन दीस क्वेश्चन्स इज नॉट जस्टिफायड. काय ना, म्हाका काय हरकत ना. प्रुडंटाच्या ब्रेकार कार्यावळीन उलयतना काँग्रेसीचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आनी भाजपाचो आमदार सुभाष फळदेसाया मदीं ह्या प्रश्नाचेर बरेच पेटले. मनोहर पर्रीकर ऑपोजिशन लीडर आसतना 2000 क्वेश्चन घातालो, तो बेस्तो घातालो, ते बऱ्या सुण्यान घासमाल पण घातालो. आय एम आस्किंग यू नाउ यू आन्सर. बरं तू सांग कित्याक केलें गव्हर्नमेंटान तसं जाल्यार? कित्याक केलें हिंगा सप्रेशन म्हणटे इज अ फॉर्म ऑफ गव्हर्नन्स जाला. तुम्ही आता गोंयचीच हें पळयनाकात, स्टेट असेंब्ली पळयनाकात. तुम्ही खंयचेय हातून पळयले जर जायत इन मोस्ट ऑफ दी, आनी तुम्ही लोकसभेन हातून राज्यसभेन पळयले जर जायत, यू वील फायंड देर इज अ रिस्ट्रिक्शन. तुमचे भितर 9 मेंबर आसात, 9 मेंबरांनी 15 क्वेश्चन कोणी केन्ना विचारले सांगात. आय विल एक्सेप्शन टू दॅट. ओन्ली 4-5 फावटी तू एक फावटी विचारले आसतले विजय सरदेसायान.
डू यू सी एनी अदर विजय सरदेसाय काँग्रेस न्ही तो दिसता पण तो I am telling you wrong. January question आहे मोगे question every day 15 question गेले कट केले questionचा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोय अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कपाची तयारी करता. 2017तली अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप सर्त भारतान जाली जाल्यार गोंयांतूय काय मॅची जातल्यो. सर्ती खातीर प्रस्ताव घालचे पयलीं मुळाव्यो सुविधा आनी सवलती विशीं काय गजाली सरकारान फिफाक स्पश्ट करच्यो पडटात. त्या प्रमाण गोंया वतीन जायत्यो सगळ्यो सोयी सवलती दिवपाचें सरकारान थारायला. बुधवारा मंत्रिमंडळ बसकेन हो निर्णय जालो. 2017 जावपी अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप सर्त भारतात हाडपा खातीर सरकार यत्न करता. ती भारतात करपाक मेळ्ळी जाल्यार गोंयांतूय कांय मॅची जातल्यो. ते सर्ती खातीर प्रस्ताव घालतले जाल्यार परवानग्यो आनी आस्वासनां सरकारान फिफाक पयलींच दिवची पडटात. बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाचे बसकेक आयोजकांक ही आस्वासनां दिवपाचें थारलें. त्याच बरोबर 3 कबालतीची मान्यताय दिवची पडटा ती अशी: होस्ट सिटी कबलात, शाराचो महापौर नाजाल्यार संबंदीत अधिकाऱ्यान सय करपाची आसता. गोंय सरकारान ती शार नियोजन सचिवा कडल्यान सय करून घेतल्या. स्टेडियम कबलात, स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाचे संचालकान स्टेडियम कबलात हे पयलींच केल्या. ट्रेनिंग सायट कबलात, ट्रेनिंग सायट म्हूण गोंय सरकार कुंकळे, ओसोळण्या आनी कांसावले DYSA कबलात करपाचे आसात. चौगुलेच्या वेवस्थापना कडेन आनी राय पंचायतींतल्या मैदाना खातीर पंचायत अधिकाऱ्या कडेन कबलात करपाचे आसात. ह्यो सगळ्यो गजाली गोंय सरकार GFA कडच्यान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनाक धाडटलो आनी AIFF ते फिफाक धाडून दितले. पर्वेरच्यान ज्येश्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.